सर्वोच्च अशें न्यायालय आसा आनी तो निर्णय आसा तो सगळ्या सबंद देशवासियांक मान्य करून घेवचोच पडटा आनी गोंयांत ताका अपवाद ना आनी प्रामुख्यान गोंयच्या 5 नगरपालिके संबंधी आनी त्याच बरोबर देशाच्या सुद्दां एकंदरीत जी स्थानिक स्वराज्य संस्था आसात तांकां सुद्दां बंधनकारक आसचे तशें जो निवडणूक आयोग वाचतो ही सुद्दां एक अत्यंत म्हत्वाची अशी एक सुप्रीम कोर्टान आपले डायरेक्टिव्स दिल्ले आसात. सो हेजे प्रमाणे म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात एक बरें निपक्षपणे अशें हे जावं ते पंचायती किंवा नगरपालिका यांचे निवडणुका जातल्यो अशें आमी घेवन चलया. आता 5 नगरपालिके संबंधी जो निर्णय जाला 21 तारखेक निवडणूक जावपाची आसली 20 तारखेची आसा मुख्य शेड्युला प्रमाणे जातली पण 21 तारखेच्या ह्या निवडणुकेक ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार बरेचशे बदल हे अपेक्षित आसात आणि त्या बदलानुसार हे निवडणूक जातल्यो एक निपक्षपणे अशा निवडणुका जातल्यो लोकशाहीक लोकांक जाय ते उमेदवार निवडून दिवपाची पूर्ण मुभा कारण हे पक्षीय पातळीचेर निवडणूक ना तातूंतल्यान जे सोशल मायंड आसले अशे बरे आमचे नगरसेवक म्हणून निवडून येवपाक ही एक संदी आसा. परत एकदां जो निवडणूक आयोग आसा ताका हो कार्यक्रम जाहीर करचो पडटलो आनी सुप्रीम कोर्टाच्या 30 एप्रील पर्यंत निवडणुका घेवचे हे सुरळीत निवडणुका जातल्यो अशी आमी अपेक्षा दवरया. त्याच बरोबर 20 तारखेक सुद्दां जे निवडणुका जातले हातूंतल्यान सुद्दां गोंयची हो नगरपालिका व शहरी विभाग आसल्यान सुद्दां आज हे सुद्दां एक स्थानीक सरकारच आसा हातूंतल्यान सुद्दां जे तळमळीचे जे लोकसेवेचे आसले अशे उमेदवार निवडून येतले अशी आमी अपेक्षा दवरया जेणे करून देश फुडें खरें बळकट जावपा खातीर हेंचें खूब अशें योगदान आसा. सो ह्या निर्णयाचें सगळ्यांनीच आतां स्वागत केल्लें आसा. थोड्याक म्हणचें पडटा न्यायालयाची बरीचशी तयारी जाल्ली ती खंय तरी तांकां थोडीशी परत एकदां कळ सोदची पडटली पण सुप्रीम कोर्टाच्या वयर ह्या देशांत आमचो दुसऱ्या न्यायालय नासल्यान हें मान्य करून घेवचेंच पडटा. सो आमी अपेक्षा दवरया की जाता तितले बेगीन ह्यो उरलेल्यो ज्यो 5 नगरपालिका निवडणुका बेगीन जातले आनी लोकांक जे जाय अशे बरे उमेदवार ह्या निवडणुकींतल्यान पळोवपाक मेळटले.